प्रितीच्या इश्टानो, इंग्लीश भाशेन अशी एक वोल आसा, एक सेयिंग आसा. When it comes to our mistakes, we are very good judges. म्हणजे जेन्ना आमी चुकी कोत्ताव, आमी आमची चुकी आमी दापताव आनी आदवोगाद जाताव. पूण जेन्ना दुसरी चुकी कोत्ता, दुसरो चुकी कोत्ता, ताका आमी नीट कोत्ताव, ताका आमी जज कोत्ताव. सदांच जाणा जायार जेन्ना आमी एक बोट दुसऱ्यांक दाखयता, 3 बोटां आमी आमकांच दाखयता. आमी सोगलीं पातकी, तुमी हांव आमी सोगलीं पातकी. आनी पातकी आसतनाच जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक आमी जज कोत्ताव. आमी म्हणटाव हो पातकी मनीस, हो बरो मनीस न्हय, हो सगळ्यांसून वायट मनीस. अशें आमी दुसऱ्यांक आमी जज कोत्ताव आनी दुसऱ्यांक आमी दुखयताव. आमी आमचीच खोशी कोत्ताव, आमी जेजूची खोशी करिना. आनी अशेंच आयच्या शिव वर्तमानांत घडटा. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां फारिजो आनी धर्मशास्त्रान पोद्वारान सांपडलेले ओस्तोरेक घेवन तिका फातरावंक जेजूशी हाडटात. पूण जेजू तिका जज करिना, तिका नीट करिना, तिका कांयच म्हणिना. पूण तो तांकां म्हणटा, तुमचे मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. Let anyone who thinks or who is without sin, who thinks he is perfect or righteous, be the first one to cast the stone on her. आयचे पयले वाचपांत इजियास प्रवादी आमकां सांगता आमी आमचें जिवीत बदलूंक, वायट जिवीत पयस करूंक. जज कोत्ता जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आमी नीट कोत्ता जाल्यार आमी बोन करूंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक. आनी आयचे दुसऱ्या वाचपान बागीवन पावलू म्हणटा आमी आमचें पातकी जिवीत पयस करूंक, जें आमी कितें केलां, पातक केलां ओ वायट केलां तें विसरूंक, कुमसार जावंक आनी नवें जिवीत देवाच्या मोगान आनी उतरापण मोने नवें जिवीत जिवंक. सदांच मोतीन दवरात, देवान आमकां अधिकार दिवंक ना दुसऱ्यांक जज करूंक. God has not given us the authority to judge others. फकत देवाक एकल्याकूच अधिकार आसा आमकां नीट करूंक ओ खास्तीचें फोर्मोन मारूंक. पूण जायते पावटी देवाक अधिकार आसा, पूण तो आमकां केन्नाच जज करिना, नीट करिना. जेन्ना आमी कुमसाराक वेताव, जेन्ना आमी देवाक आमची पातकां आमी सांगताव, तेन्ना देव आमकां केन्नाच जज करिना, केन्नाच नीट करिना. तो आमची सोगलीं पातकां भोगशिता. कितलीं व्हडलीं पातकां जावं, कितलीं ल्हान पातकां जावं, देव सदांच आमची पातकां तो भोगशिता. तशेंच करून आयज जेजू आयच्या शिव वर्तमानान करून आमकां दाखयता. फारिजो आनी धर्मशास्त्रांनी पोद्वारान सांपडलेले बायलेक घेवन तिका फातरावंक जेजूशी हाडटा. पयले सुवातेर ताका फकत बायलूच मेवली, दादलो खंय गेलो काय? इन अडल्ट्री दादलो आनी बायल इनवॉल्वड आसता, पूण तांकां फकत बायलूच मेवली, दादलो खंय गेलो काय? दुसऱ्या सुवातेर हो कायदो पोद्वारान सांपडलेल्या बायलेक फातरावन मारूंक, हो कायदो फकत बायलेकूच, दादल्याक कित्याक न्हय? जस्ट थिंक अबावट दीस. आनी जेन्ना ही ओस्तोरीक जेजूशी हाडटा, जेजू तिका नीट करिना, तिका जज करिना. कित्याक? जेजू ह्या फारिजोवाचें जिवीत तो जाणा, जेजू ह्या बायलेचें जिवीत तो जाणा, ताचे स्ट्रगल्स तो जाणा. आनी तो तिका म्हणटा, वच, हाचे फुडें केन्नाच पातक करिनाका. त्याच भाशेन जेजू आमचे सगल्यांचें जिवीत तो जाणा, आमचे सगल्यांचें जिवीत तो जाणा.
तो जाण आमचे स्ट्रगल्स आनी आयज हीच उतरां तो आमकां सांगता वच तुवें कितें केलाय तें विसरून दवर फॉरगेट आनी वच आनी हाचे फुडें केन्नाच पातक करिनाका आनी आमी जायती पावटी नोईंगली ओ अननोईंगली इंटेन्शनली ओ अनइंटेन्शनली आमी दुसऱ्यांक नीट कोत्ता आमी दुसऱ्यांक जज कोत्ता तांचे फॉर्मोन आमी मारता तांचें नांव लोकांचें नांव आमी पिड्यार कोत्ता अननोईंगली अनइंटेन्शनली म्हाका नाका ताचें नांव पिड्यार करूंक पूण जाता ताचें नांव हांव पिड्यार कोत्ता दुसऱ्यांक वायट कोत्ता दुसऱ्यांक वायट नोदरेन आमी पळयता आमची चुकी आमकां दिसना पूण दुसऱ्यांची चुकी आमकां दिसता तर अशेंच तान्यान टॅम्पटेशन येता तेन्ना आमी सोगलीं जेजूच्या उतराचो उगडास आमी करुया जेजूच्या उतराचो उगडास करुया कित्याक जेजू आमकां म्हणटा तुमचें मोदें जाका पातक ना ताणें तिचे पयलो फातर मारचो तो पिरीच्या भाव भयणांनो ह्या मिसांत आमी ह्या प्राचीत काळांत आमी नवें जिवीत जिवंक बरें जिवीत जिवंक वायट पातकी जिवीत पयस करूंक दुसऱ्यांक नीट आनी फॉर्मोन मारिना जावंक पूण दुसऱ्यांक काकलूत दाखोवंक देवाची कृपा आनी आदार आयच्या मिसांत आमी मागुया